सकाळी आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयली की खंडोळा माशेल हांगासर एक गोवा रेडो टाकयेन पडला आनी त्या बरोबर हांवें सोमतेच आमचे स्कॉडाचे हे आसा पळय व्हॉलंटियर आहा तांकां घेवन हांव ह्या स्पॉटाचेर पावलो जाल्यार पळयता जाल्यार एक प्रॉपर्टी आहा जी प्रॉपर्टीच्या हितून ती टाकी आहा ती टाकी खूब दीस ताका वापरलेली ना आनी तेजे धापणे ओपन आसले मे बी ते सायडीक गवत जे आहा ते खावपाक लागून हो जो रेडो आसा तो खाता खाता फाटल्यान कितें तरी डिस्टर्बन्स जाला आसतलें आनी तो फाटल्यान भितून गेलो. सो आतां आमी खूब सायडीक आनी एक वॉल आसली जी आमी खणून ताका बायपास एक मार्ग तयार केलो आनी डिपार्टमेंटाचे फोंडा टीम जी आहा ती येयली आनी तेज्या उपरांत ते उरलेलो जो ढाचो आसलो ताका उडोवन तेंचे हेल्प ज्या अली शेख जो आहा तो रेस्क्युअर तोय बी आसलो त्या स्पॉटाचेर आनी तेंच्या मदतीन आमी ताका भायर वयपाक सक्सेस जाले आनी आतां तो ह्या कंपाउंडान एक खंय तरी जागा आहा त्या जाग्यांतल्यान तो आतां ती वाट काडून तो वयपाचे प्रयत्न. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड आमचे एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड हे आमच्या गोंयान आमची एक संस्था जी काम करता. कितलो टायम लागलो आमकां जवळ फक्त खणपाचे आहले ताका आमचे मेंबर्स आहले तशेंच हांगासले जे कामगार थोडे आहा तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो हे खणपाक लागून हेल्प केलो तेंचे बी आमी थँक्स म्हणटा की खूब खणचे पडले आनी खणोन कित्याक हांगा पोकलीन आसले म्हणल्यार ते पोकलीनाचे कोण मालक नासलो सो आमी त्या मॅन्युअल आमी खणचे पडले. सो इल्लेले खणोन ताका आमी ते कित्याक आतां पावस आहा आनी तितको आमकां त्रासूय जावना आनी दुसरें म्हणजे पावस नासलो जाल्यार तो गोंया रेड्याक भरपूर त्रास जातलो कित्याक ते हीट तांकां इके जाता की केन्ना केन्ना ते इके जाता की ते कलॅप्सूय जाता एटॅकूय येता तांकां जर तांकां सारकें हें मेळूंक नासलें. इजिली जाला तुमकां चड त्रास आमकां त्रास चड घेवचे पडोंक ना. सो हो इजी ऑपरेशन जें आहा तें सक्सेसफुली आनी विदावट एनी तेणी एटॅक बी तशें कांय करूं ना कित्याक आमी पयलींच इंटिमेशन दिल्लें की केन्ना अशें एनिमल जेन्ना जे वायल्ड आसता ते तेन्ना भायर सरता पळय वयपाक लागून तेन्ना बोवाळ घालपाचो ना. सो ते फुल्ली आपल्या वाटेन ते वयता. अशे बिल्डर जे आसता कोण जे कॉन्ट्रॅक्टर आसता हेका तुमी कितें सांगपाक सोदता अशें जेन्ना हलगर्जीपणां करता तेन्ना?